top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। 2024 निरोप नव्या वर्षाच्या येवकाराक गोंयकार देशी विदेशी टुरिस्टांची गर्दी। टुरिस्टांनी गोंय भल्ले देशी दे मायज ट्रॅफिक कंट्रोलाक पुलीस दीस रात रस्त्यार। रात्री कळंगुटे शेकार टुरिस्ट आणि कामगारांचे केस्ताव टुरिस्ट सोपलो। शेक मालका सयत 3 जाणांक अटक। पुलीस म्हणटा शेकाचो परवानो रद्द करचो। सनबर्न एडीएमए वेळार ड्रग्स घेतिल्ल्या 5 जाणांक पुलिसांनी घेतले ताब्यात। एएनसीची कारवाय। ड्रग्स घेऊन पार्टेक वताले मात ड्रग्स सीजर ना। एसपी मीडिया मुखार। अनुवर्सा 106 बलात्कार नोंद। 100 जणांचेर ॲक्शन। 29 खून। ड्रग्साच्यो 188 केशी। रॉबरी 13। सायबर क्राईम 56। डिटेक्शन रेट खंय 97%। बर्फाळ सीझनात काश्मीराचे टुरिझम फुलता मात सुरक्षा येरादारीचे मोठे आव्हान। तापमान -8 डिग्री। प्रुडंटाचो बारामुल्ला संगलदान रेल्वे प्रवासाचेर खासा रिपोर्ट। एफडीएच्यो बिर्याणीवाल्यांचेर सेगीत 3ऱ्या दिसा धाडी। 2000 किल बिर्याणी सामान जप्त। दर्यादेगांनी बेकायदेशीर उक्त्यार अनहायजेनिक बिर्याणी विकपाच्यो कागाळी। बांगलादेशी घुसखोरा आड खासा शोध मोहीम। महाराष्ट्रात नांदेड, संभाजीनगर आणि नाशिकात बेकायदेशीर रावपी बांगलादेशींक सोदपा खातीर खासा पुलीस टीमींची मोहीम। एप्रिल ते डिसेंबर 2024 गोयची जीएसटी आणि वॅट येणावळ 4615 कोटीचेर 2023 परस 365 कोटी चढ। मुख्यमंत्री म्हणटा आर्थिक स्थिती सुधारता। मणिपूरचो मुख्यमंत्री बिरेन सिंगान मागली मणिपूरच्या लोकांची माफी। हिंसाचार बंद करपाचो उलो। 2025 शांती प्रस्थापित करूंक खंय दरेकल्यान करचे यत्न। चीनाचो राष्ट्रपती शी जिनपिंगाचो स्पष्ट संदेश। तायवानाक परत चीनाकडेन जोडपाक कोणूच आडोंक शकना। तायवानाचे खाडीचेर खंय चीनाचो हक्क।